सर्वांक नमस्कारो. हांव तुमगेल पातोळी. हांव रामायणाची अक्षय कथा शूर केलेला आसा तांकां मी अयोध्या कांडाची काणी पळयता शिणीची. हांव म्हगेल फुडले व्हिडिओन तूं दशरथ महाराजाक कसल खातीर पुत्र शोक ताणें फुडल्या जन्मांत खंयची काम केलेल खातीर ताका हे जन्मांत रामान तागेल चेडूवान सोन वचित आसलें ताका एक शिक्षे म्हणटाना तें मेळ्ळेलें आसा म्हणून पळया. मस्त वर्ष फुडें दशरथ महाराज भेट करूंक गेलेलो तेन्ना सरयू न्हंयत लेगी तो वच्चो नासता. तेन्ना मस्त काळोख दशरथ महाराजाक ते एक भेट करची म्हळ्यार भारी प्रीती. तशी तो एक रुखा मागशी राबून आसता. तेन्ना ताका एक नमून शब्द आयकता. तेन्ना तो लेखता, हो खंयची की प्राणी येवन उद्दा पिवचेक आयला म्हण लेखून ते आयिल्ले शब्दा कडेन तो एक बाण सोडता. तें ताण सोडलेलें तसलें तें बाण एक ब्राह्मणाक वचून लागता. ते ब्राह्मणाचें नांव श्रवण कुमार म्हूण. हो सांज जाल्लो तागेलें आनम मस्त प्राय जाल्ली तांकां दोळ दिसनाशिल्लें. तशी तागेल्या आनमाक उद्दा जावका म्हणून तो उद्दा हाडचे खातीर ते न्हंयतल्याक घेवन आसता. दशरथ महाराज खंयची की प्राणी म्हण लेखून तें श्रवण कुमाराक बाण सोडता. ताकूच आसना तें वचून ताक लागला म्हणून ते लागील कुडले श्रवण कुमारा जोर रडता आनी म्हाका कसला मारलें, हांव तूं कसो केला म्हण सांगून घेवन रोवन तो पडता. तेन्ना दशरथ महाराजा कळटा हांव केलेलें चूक जालें म्हणून कुडले धांवन वचून तागेलें निमगिता. कसन जालें तेन्ना तो सांगता, हांव म्हगेलें आनम म्हाका उद्दा हाडचें आयलेलें, तूं तितले वेळ म्हाका मारून सोडलें म्हण सांगता. आनी थंयची तागेलें देह त्याग करता. आनी हें पळोवन बेजार जावन दशरथ महाराज ताका संस्कार करून तर्पण दिता आनी तागेल्या आनमाक वचून जाल्लेलो विशय सांगता. हें आयकून श्रवण कुमारा लन्नाक मस्त बेजार जावन तो सांगता, म्हाका कितलें प्राय जाला, हांव हे प्रायान तूं म्हगेल्या पुत्राचे शोक म्हाका जाला, हें दुख्खान तुजें हांव म्हगेलो जीव त्याग करता आसा. हांव तुका एक शाप दिता आसा, तूं तुगेलें प्राय जाल्ल्या टायमार तुगेलो पुत्र शोक जावं तुका, तूं तशीच तुगेलो जीव वचो म्हूण सांगून तो शाप दिता. हे विशय तो कौशल्याक सांगता आसता म्हळ्यार ताका ते विशय आतां उडगस जाता. तशी सांगता आसतना तो बरें थंयच तागेलो देह त्याग करता. हे कडेन दशरथ महाराजालो देह त्याग जाला, ते कडेन रामाले वनवास. अशी सकड आसतना भरत शत्रुघ्न तांगेले एक कुटुंबाचे मावळेल घरकडे आसता ती. तांकां विशय कळून कुडले येतात तांणी येवन पळयतना भरत धांवन येवन तागेल्या अम्मा लागीं वता. अम्मा हें कसन जालें आनी म्हगेलो अण्ण राम खंय आसा, कसन हें सकड कशें जालां अम्मा म्हूण निमगिता. तेन्ना कैकेयी सांगता, हांव कसो म्हूण सांगचें, राम लक्ष्मण सीता सकड वनवासांत आसा ती, हें पळोवन दुख्ख जावन तुगेल्या अण्णान जीव त्याग केलेलो आसा म्हणटा. तेन्ना भरताक मस्त भंय जाता. अम्मा तशें म्हळ्यार कसं न्हय, खंय आसा म्हगेलो रामा, खंय आसा म्हगेलो अण्णा, खंय गेली तांणी सकड सांग अम्मा म्हूण सांगता. तेन्ना कैकेयी जाल्लेलो पुरा सांगून तिका ते वरां दिवचें आशिल्लें सांगून तीन कसन वरां मागला तें सकड ताका सांगता. तें आयकून भरताक मस्त कोप येता आनी एक कडेन दुख्ख जाता आसता. अम्मा तुका म्हगेलो अम्मा म्हणूंक वरें म्हाका बेजार जाता आसा, तूं अशी करचें सम न्हय अम्मा, राम राज्य जालें कसं न्हय, हांव जालें कसं न्हय, तो म्हगेलो अण्ण न्हय, तूं हें कुलाक अपकिर्ती हाडलेलें, तूं अशी कर नाशिल्लें अम्मा म्हूण ताका मस्त बेजार जावन हांव आत्ताची हांव मरे वनवासाक वता म्हणून आनी म्हगेल्या अण्णाक आपण हाडटा म्हणून दुख्ख करून घेवन भायर सरता. अशी ಸ್ವಲ್ಪ दिवस मागीर भरत तागेले एक सान सैन्य घेवन तो रामान जागेक पावता. थंय वता आसतना लक्ष्मण दूर तुकून पळोवन रामा लागीं धांवन वचून सांगता, अण्णा आमगेलो वरी संहार करूंक भरता खंयची एक सैन्य घेवन येता आसा म्हूण सांगता. तेन्ना राम सांगता, पळय आमी कोणाले वयरी चूक इलेक्शन तांणी कसल खातीर येता आसा म्हूण आमकां गोतना न्हय, तशें आसतना आमी कसलेंय गोतनाशें अशी उलोवचें चुकी, आमी अरे पळया कसन जाता म्हणून यो म्हूण सांगून ताका आपयता. आनी भरताक सकड विशय कळटा खंयचे खातीर हांणी वनवासाक आयले आनी तांकां खंय रावचेक जागा कशी आसा ती सकड तांगेली पुरा दिनचरी पळोवन ताका मस्त दुख्ख जावन रडता.
अण्णा हे सक्कट जाल मेगेल निमित्त मेगेल चूक जालें अण्णा तूं आतां अयोध्येक यो तुंची राज जावं का म्हाका राज जावचें कसं ना आशिना यो अण्णा आनी आमगेल आन वरें ना आतां मस्त बेजार जाला म्हणून थंय रडचे सूर करता तागेले आन गेल्ले विशय आयकून रामाक वरें मस्त दुख्ख जाता तें दुख्ख ताका सैसूंक घेवचें जायना तशें आसतना तो भरता रामाक अण्णा दय कोर न्ही यो आमगेलो तूं अन्नान सांगिल्लें म्हणके वनवास केला जाल्यार आतां तो राजभार वरें करका अन्नाला आश तेंच जावन आशिल्लें 14 वर्स वनवास करून ताजे नंतर हांव राजभार करता म्हूण सांगून राम ताका समाधान करता कसन केल्यार भरत आयकना तेदना राम वरें ना म्हगेले अन्नान सांगिल्लें वाक्य वेद वाक्य तें हांव चुकोवचें जायना हांव म्हगेलो वनवास जाल मागीर हांव येवचें तूं हांगाच्यान वच भरता तुंची राज्यभार करी म्हूण सांगता तेदन भरत येवन अण्णा राज्यभार करता तसलें सामर्थ्य म्हाका ना आनी राज्यभार करची तसलें अर्हते वरें म्हाका ना म्हाका तुगेले पादुके दी हांव तेंची पट्टाभिषेक करून तशी हांव राज्यभार करता म्हूण सांगता हाका प्रभू श्रीराम ओप्पिके दिवन तागेले पादुके दिवन पडयता आनी भरता हे पादुके माथ्यावेर दवरून घेवन तो अयोध्ये पावता आनी हे पादुके व्हरून रामान बश्या आस्थाना वयर दवरून सक्कड प्रजेक सांगता आनी मुखारी राज्यभार करचे हे पादुके हांव केवल सेवक मात्र आनी 14 वर्स मागीर म्हगेले अण्णान आयले मागीर हाजे राज्यभार मुखारसून व्हरता म्हूण सांगून घेवन तशीन तो सदा श्रीरामाले ध्यानांत निरत जावन सक्कड प्रजेले योगक्षेम विचारसून घेवन राज्यभार करता आसता हांगाक हे अयोध्यकांड समाप्त जाता आयचे व्हिडिओचे क्वेश्चन कसन म्हळ्यार प्रभू श्रीराम सीता माता आनी लक्ष्मणान आशिल्ले त्या प्लेसाचे जागेचे नांव कसं म्हणून हांव आनी मुखारच्या व्हिडिओंत अरण्यकांडा बद्दल तुमकां सांगता हे व्हिडिओ तुमकां लायक जाला जाल्यार एक लायक बटन वतून तुमगेले अभिप्राय असले कमेंट सेक्शनाक घालाची हांव आनी मुखारच्या व्हिडिओंत मेळटा धन्यवाद.